हॅलो. हॅलो सर, आयज होंडा 70 हांगासर तुमचो लायनमॅन एक एक्सिडेंटली डेथ जाल्लो तेका. अत्यंत दुःखद घटना. हांव त्या सगळ्या फॅमिलीच्या हातूंत दुःखांत सहभागी आसा. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू एज फार एज लायफ इज कन्सर्न. आणि जो स्टाफ असो मरता ताची प्रामाणीकपणे इन्क्वायरी करपाक लायल्या कित्याक जालें तें. आणि ही इन्क्वायरी कारण तें जंक्शन आसा, 4 लायनी आयल्या थंय. आणि हांवें तें पळयलां स्वता. म्हणजे इंजिनियर, एक्झिक्युटीव इंजिनियर, सुपरिटेंडिंग इंजिनियर सध्या म्हापशा हॉस्पिटलांत हाडलेलो आसा ताका. आणि त्या नंतर तें सगळें जाले नंतर त्याची फूल इन्क्वायरी जातली. आणि इन्क्वायरी रिपोर्ट कितें येता त्या प्रमाणे आय विल एक्ट. आणि सर तांकां फॅमिली खातीर हेल्प अशी फुडें तुमी करपाची कितें विचार सध्या केला? कित्याची फॅमिली खातीर हेल्प म्हणटा हेज्या पयलीं तुमी अशी जॉब फॅमिली खातीर हेल्प आसात तांची. फॅमिली खातीर तांकां मेळटा पूण दॅट इज नॉट अ बीग इश्यू. लायफ इज इम्पॉर्टंट न्हय. बरोबर बरोबर. तांकां ते हेचे 20 लाख 7 लाख ते मेळटलेच, त्या बद्दल दुबाव ना. इमिजिएट 7 लाख मेळ्ळे मागीर तांकां 20 लाख मेळटा पूण लायफ गेलें तें मेळना न्हय. बरोबर. त्या खातीर तें दुख्ख मोठें आसा आणि ताका योग्य आमी न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतले. सर अशें आमी केसी मातशें हालीं खूबच पळयला ह्या वर्सा परस. सो हेचेर तोडगो म्हणून अशें कितें तुमी ना ह्या हातूंत मातशें कमी आशिल्लें. हय हय. 6 म्हयन्या गोश्टी नव्हते, पोरूं आशिल्लें ना. ह्या वर्सा ही पयली केस काय दुसरी केस आसता. बरोबर बरोबर. हय पूण दुख्ख हें दुख्ख न्हय. एक्सिडेंट हो एक्सिडेंट. सो तातूंत हें ना, इन्क्वायरी जातलीच. केन्ना पर्यंत रिपोर्ट येवपाक शकता? कितें तुमी फास्ट ट्रॅक करपाक? ना तें हांव आत्तां कांय सांगूंक शकना. आतां सगळी फॅमिली दुख्खाच्या हातूंत आसा. आत्तां रोखडें तांकां प्रश्न विचारूंक शकना. ओके. तुमी बी तांकां मेळपाक वयतले फॅमिलीक बी सपोर्ट? हांव पळयतां हांव फाल्यां कशें कितें तें आनी त्या प्रमाणे इंजिनियर धाडलें हांवें ऑलरेडी. ओके ओके. हय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.